कारापूर सरवण पंचायती वतीन विठ्ठलापूर साखळेच्या 4 प्रभागात घराघरांत वचून कोयर एकठांय करपाच्या प्रक्रियेक सुरुवात झाल्या। राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी ह्या प्रक्रियेचो शुभारंभ जालो। लोक पैसे फारीक करपाक तयार आसात, पण कोयर खंय उडोवचो वा तांचो कसो विलेवाट लावचो हो व्हडलो प्रश्न लोकांमुखार उप्रासला। लोकांक ही सुविधा दिल्यार विठ्ठलापूर वाठार कोयर मुक्त जावपाक मजत जातली, अशें खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगले। ज्या तरेन आतां सरपंच सांगताले की इनिशियली केवळ हांगल्ल्यान आमचे हो जो विठ्ठलापूर एरिया आसा ह्या एरियांतल्यान ही सुरू जातली आनी 15 दिसां नंतर मागीर ती फुडें बाकीच्या गांवां भितर करप अशें तांच्यांनी थारायल्लें आसा। नाटेकर एजन्सी कारण डिवोटेड काम करपी आसात आनी त्यामुळे पूर्ण विश्वास आसा एक बऱ्या तरेचें काम ते ह्या भागा भितर करतले, कारण लोकांक पयशे दिवपाक प्रॉब्लम ना, पण गार्बेज खंय उडोवप हें व्हडलें टेन्शन आसता आनी ताका लागून एक बरो इनिशिएटीव, कारण हांगा वेगवेगळे डेव्हलपमेंट करता आसतना क्लिनिंग दवरप, स्वच्छता दवरप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा। हे पंचायत मंडळान ठरयल्लें आसा आनी आमदारान तांकां पूर्णपणे ह्या कामाक सहकार्य केल्लें आसा। हांव तांचें अभिनंदन करता, कारण आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ज्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले आनी पयलें तांच्यांनी जर काम कितें केलें आसत, पयलें भाशण मुद्दम पळयात, लाल किल्ल्या वयल्यान 15 ऑगस्टाचें जें भाशण केलें तातूंत तांच्यांनी सांगलें स्वच्छता अभियान। त्या वेळार बरेच जाण अपोजिशनूय म्हणटाले की देशाचो पंतप्रधान आनी आमकां सारन मारपाक सांगता काय म्हूण, पण आज जर आमी पळयलें जाल्यार ताचो परिणाम आमी आज पळयला। सबंद देशभर ज्या त्या भागा भितर क्लिननेस दवरप हें प्रत्येकाक दिसता की प्राधान्य आसा अशें दिसता। आनी खूब बरें विठ्ठलापूर ह्या भागात जो कचऱ्याची समस्या आसली ही जेन्ना आमी इलेक्शनाक डोर टू डोर भोंवताले जास्तीत जास्त लोकां कडसून असो अपेक्षा आसताली की आमचो वाठार हो क्लीन उरपाक लागून आनी ही समस्या सुटावो करपाक लागून आयज आमी सक्षमपणे यशस्वी जाल्ले आसा आनी हेजेच आयज लॉन्चिंग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वेट आनी ड्राय हे दोनूय कचऱ्याचे जे विल्हेवाट कशी लावची हेजे आमी योग्य त्या रित्या नियोजन केल्लें आसा आनी तेजी आयज सुरवात जाता। दैव सुयोगान आमच्या वांगडा ह्या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी आमच्या मदीं गोंय राज्य भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माननीय सदानंद भाई तानावडे जे राज्यसभेचे खासदार आसा ते आमच्या वांगडा पावल्ले आसा। खरें म्हणजे दैव सुयोगान आमी स्वच्छता मोहीम ही आयज आमी लयराईच्या देवळान सुरू केली सकाळी फुडें आनी आयज ह्या कार्यक्रमाक ते खास उपस्थित येयले, पूण तेंचे हांव पयलीं मना पासून स्वागत करता ह्या कार्यक्रमाक। तशेंच ह्या कार्यक्रमात जो मच अवेटेड असो प्रोग्राम आसलो म्हणजे कारापूर ह्या भागांतल्या जनतेची एक ही जी मोठी डिमांड आसली की आमचो परिसर हो स्वच्छ रावपाक लागून आमकां डोर टू डोर कलेक्शन गरजेचें आसा आनी ते पंचायत मंडळाच्या सहकार्यान आमी आयज करूंक शकले, आयज ते साध्य करूंक शकले आनी आयज ते सुरू जाता। म्हणून सगळ्या नागरिकांचे हांव अपेक्षीत नागरिकांचे सगळ्यांचे सहकार्याची अपेक्षा धरता आनी पंचायत मंडळान जो फुडाकार घेतलेलो आसा ताका तेंको दिवन आमी सगळे जाण पंचायत मंडळाक सपोर्ट करपाक जाय हें आवाहन करता। आयज डोर टू डोर कलेक्शन करपाक जरी गेले जाल्यार ते सेग्रिगेशन तेंच्यांनी करून दवरपाक जाय वेवस्थीत रित्या आनी अशी जबाबदारी सगळ्यांनी जर पेल्ली जाल्यार हो परिसर आमी वेवस्थीत रित्या स्वच्छ मेंटेन करूंक शकतले।